आपणेन एमपीटीत कोळशांचेर बंदी घालची म्हणूंक ना। आमकां कोळशाचे प्रदूषणाचेर नियंत्रण जाय। कोळशाचेर बंदी नाका। एमपीटीत गोंयकारांक प्राधान्य मेळपाक जाय म्हूण मुरगांवचो नव्यान निवडून आयिल्लो आमदार संकल्प आमोणकर उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। हांवें कोल ओपोज करना। हांवें म्हणल्यार कोलाचे जे हँडलिंग आसा पळय आनी जे पोल्युशन आसा कोलाचे हेचे भितर दोन डिफरन्स आसा। वी वॉन्ट अ पोल्युशन फ्री कोल हँडलिंग ओवर देर आनी आमच्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां आमच्या पार्टीन मेन्शन केल्लेलें आसा की बाबा आमी कोल पोल्युशन जे जाता ते आमी कंट्रोल करतले म्हणून हो आमचो मॅनिफेस्टोन आसलेलो। इवन म्हाजो जो लोकल मॅनिफेस्टो आसलो तेजे भितर सुद्दां हांवें मेन्शन केल्लेलें की आमी कोल पोल्युशनाक आमी कंट्रोल करपाक लागून तांकां डिमांड करतले की बाबा थंयसर तेंच्यांनी डोम घालचें म्हणून, कित्याक ती एक्टिविटी जी चालू आसा थंयसर कोल्ड हँडलिंग ती आतांसून न्हू, ती खूब पयलींसून चालू आसा आनी तेजेर टोटल आमचे एमपीटीचे जे वर्कर्स आसा आमची एमपीटी तेजेर चलता आनी कितलेशे 1600 लोक 1600 लोक ते एम्प्लॉयड आसा आनी 5000 ते पेन्शनर आसा। सो तेंची सगळ्यांची जे पोट आसा ते तेजेर चलता त्या एक्टिविटीसाचेर। तेच्या लागून बींग अ लोकल हांव थंयसरलो आनी जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता म्हणून एमपीटी, सो हांवें तांकां सांगलें आसा जे पोल कंट्रोल आसा पळय तो आमकां खंय तरी कंट्रोल करूंक जाय म्हणून। संकल्प तुम्ही आता तुझे स्टँड चेंज केल्यार कोल कंट्रोल म्हणटालो काय तेन्ना तुम्ही बंद करपाक जाय? तूं म्हाजो पयलींसून स्टेटमेंट काडून पळय, तूं केन्नाच आमी कोलाक थंयसर आसा तेका ओपोज करना। कोल्ड जे लोक चलयता थंयसर थंय कंपनी जी आसा ते, बट थंयसर फक्त कितें आसा जी मोनोपोली चल्ला, जी थंयसरलो तेन्नाचो एक्स MLA आसा तो थंयसर इनवॉल्ड आसलो भितर, तेज्या खातीर आमी सांगलेलो जो बिझनस थंय पयलीं गोंयकार करताले तो बिझनस गोंयकारां कडेन वयपाचो म्हणून, कित्याक थंयसर आतां अडानी येयला आनी थंयसर मोनोपोली चल्ला। सो तेज्या लागून हांवें अडानीकूय हांवें थंयसर वॉर्न केलेलो आसा आनी जिंदालाकूय बाबा जो तुमी थंयसर धंदो करता तेजे भितर आमचे गोंयकारांक इनवॉल्व करा म्हणून, आनी गोंयकारांक थंयसर एम्प्लॉयमेंट मेळोंक जाय आनी गोंयकारांक थंयसर बिझनस मेळोंक जाय, हो आमचो थंयसर ठाम स्टँड आसा।